कोंकणी उलोय लंडन फुलोय एटावाज रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन यूके। हांव वेलेन्सी डिसूजा गावान कालांगुटचे तुमचे मुखार सादर करता कविता। कवितेचे नाव बोमाय। कविता बरोवपी कवी बाब एड्रियन फर्नांडीस पणसुले काणकोण गोंय। तर आयकात कविता बोमाय। बोमाय म्हणटोच खूप उगडास येता। बोमायचे चोणे आनी बोमीन जिबेक रूच हाडटा। अरे पावालो कानार सादता 15-25 आयकोन राग शिजता। पयलीच बोमायची भोवणी आनी कोंकण शक्ती तारू दोळ्यांनी येता। दोबिताला मेट्रो सामकार गांवचो कूड लागीच बेग पे चाव पाटी रातची कुडातली मस्ती नेम एकदम कडक शिस्ती तोरी आसतना केन्नाय जाताली कुस्ती। बोमाय पळोवन जिवाक जायना हाय टाइमपास करूंक मार कटिंग चाय वडा पाव भाजी खा दिसता आनीक जाय। थोड्यांनी बोमाय रावून केलो आपलो फुडार थोड्यांक वायट वीस लागून जाले खबर। बोमायचे नाते थोड्यांक बरे थोड्याचे जाले हाल मारेकार। नोकरेक लागून पाये सोरयले बोमाय कुडीत रावून एस मेळयले। थोड्यांचे कूड नागोयले रावूंक कोणना जावून कुडातले भायर धांवडायले। आतांची पिळगेक बोमाय कुडाचो कोडचो ना वाळोर जातात कामा आता एक फोन गुणायत तर। आदी बोमाय कुडातूच रावचे पडटाले नोकरी मेळोसर। बोमाय दोबितला कूड म्हजे दुसरे घर। देव बरें करूं।